2022च्या जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुकांचे निकाल हातात आयल्यात। दवर्ली, रेईश मागुश आनी कुठ्ठाळे मतदारसंघांतल्यान ह्यो वेंचणुको उमेदवारांनी लढयल्यो। तातूंत भाजपान जैत मेळयलें। दवर्लेच्यान भाजपाचो परेश नायक जाल्यार रेईश मागुशांतल्यान भाजपाच्या संदीप बांदोडकाराक जैत मेळ्ळें। तशेंच कुठ्ठाळेच्यान भाजपाचो तेंको आशिल्ली अपक्ष उमेदवार मार्सियाना वाझाक जैत फावो जालें। पळयात, कुठ्ठाळी, दवर्ली आनी रेईश मागुशांत आयतारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचें मतदान जालें। ह्या वेंचणुकेंत दवर्ले 19.23% मतदान जालें, जाल्यार कुठ्ठाळे 22.81% अशें सगळ्यांत चड मतदान जालें। आयज हे वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। भाजपान परत एक फावट हे वेंचणुकेंत यश मेळयलें। Reserve seat in 13 Dawali Jilla Panchayat constituency. मतदारसंघातले कार्यकर्ते बूथ लेवला वयल्यान ते वयले डिस्ट्रिक्ट आसूं किंवा सावथ आपल्या मंडळाचे आसूं किंवा युवा मोर्चाचे आसूं किंवा महिला मोर्चाचे आसूं किंवा आमचे शक्ती केंद्र आसूं किंवा आमी जी टीम आसा जी आमची भारतीय जनता पार्टी नावेली मतदारसंघात जे वावुरता हे सगळें श्रेय आहा ते सगळें श्रेय हे आमच्या कार्यकर्त्याक वयता। हांव एक बेश्टो एक पक्षान एक टिकेट दिली आनी म्हाका ही जबाबदारी दिली, ही सगळी जबाबदारी आमच्या कार्यकर्त्यांक हे हांव इतलेंच मानता की सगळ्या कार्यकर्त्याचो हो विजय आसा। विजय जाला, हो विजय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो विजय आसा। शॉर्ट टायमा भितर आमी कॅम्पेनिंग केलें आनी आमचो कार्यकर्तो बूथ लेवल कार्यकर्तो प्रत्येकाच्या घरांत पावलो आनी हेच आमच्या यशाचे हे आसा, आमचें फळ आसा। कारण प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपूण कॅन्डिडेट असो धरून आमी प्रत्येकाने काम केलें। हे काम करता आसतना आमचो लोकांनी विकास पळयलो, बीजेपीचो विकास, प्रमोद सावंताचो सरकाराचो विकास, जिल्हा पंचायतीन केल्लेली जी कामाचो विकास आनी हे सगळे फळ आमकां कार्यकर्त्यांनी आनी लोकांनी दिल्ले कडेन आसा। पयलो आमकां देश, मागीर आमकां पक्ष आनी मागीर आमकां कार्यकर्त्यांनी उरले सगळे आहा पळय ते। परत आयज आमी दाखोवन दिलां आमकां पक्षान जो आमकां कॅन्डिडेट दिला पळय त्याच्या फाटल्यान आमी सगळ्यान रावले, एकजुटीन रावले। खूप अप्रचार केलो आमचो की आमी फुटलेले आसात बी म्हणून। जेन्ना केदार परत काँग्रेसीन येयलो पळय तेका आमी वेंग मारून वेलकम केल्लो आहा आनी सगळे कार्यकर्ते रावल्ले आसात। हे बीजेपीन येयल्लो आसा आनी तेका आमी स्वागत केल्लें आसा आनी सगळे कार्यकर्ते तेच्या फाटल्यान रावल्ले आसात, संदीपाच्या फाटल्यान रावल्ले आसात आनी दाखोवन दिल्लें आसा की पार्टी फर्स्ट, कॅन्डिडेट फर्स्ट आनी आमी पार्टी कडेन आसतले आनी पार्टीचे कॅन्डिडेटान आसतले। देर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। आमच्या एमएलएन खूप श्रेय घेतले, खूप कष्ट केले। काउंटिंग सुपरवायझर, काउंटिंग असिस्टंट, मास्टर आमचे सगळे पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर, काउंटिंग हॉलांनी आहेत। आमच्या गांवचो लोक, सगळे कार्यकर्ते हे सगळे एक बॅकबोन कसो म्हाज्या फाटल्यान रावले। अप्रचार करपाचो ओपोजिशनान खूप प्रयत्न केलो, फॅमिली राज आनी कितें म्हणपाक, पूण लोकांनी हो आमकां कौल दिल्लो आसा। कित्याक दिल्लो आसा? आमी सदांच लोकां कडेन आसता, लोकांची कामां करता, म्हणून लोक आमच्या वांगडा रावल्या आनी म्हणून लोकांनी हे आमकां आयज विक्ट्री दिल्ली आसा। पण हांव सदांच म्हणटालो की एक्शन स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स आनी आयज तो दीस आसा। म्हाका दिसता वन सायडेड ऑलरेडी 2 राउंड जाले, आमी ऑलमोस्ट 3000 वोटांक पावले लागीं आनी एक 2 हितून हांव 100% सांगता आमकां 5000 ते 5500 आमी क्रॉस करतले आनी वन सायडेड आमची विक्ट्री आसतली। आमचो एमएलएच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा। आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन, सगळ्यांची कितें कामां आसा, मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें। म्हजी दारां सदांच लोकांक उदकी आसतली, सगळीं एकवटान रावन काम करया। जो आमी कॅन्डिडेट ज्या कॅन्डिडेटाक आमी तिकेट दिल्ली तेणी आपले दाखोवन दिला की आपल्या कॅरेक्टराक लागून आपणाकूय बरें लीड मेळूंक शकल्या। तेचे जे लोकल लोकां मदीं काम आसलें त्या कामाची तेका श्रेय मेळ्ळें आनी तितून तेका रिसिप्टूय मेळ्ळी लोकां कडसून। त्या खातीर भोवमतान निवडून येयलो। गोवा 365 खातीर आमचे खबराकार।